बायलांच्या आप बचत गटां खातीर आयोजीत चवथीच्या बाजाराक दिवचले दबाजान सुरवात जाल्या। आरडीए आनी दिवचल लायन्स क्लबाच्या आदारान शिक्षा विजना वतीन ह्या बाजाराचे आयोजन केला। दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी मयेचे आमदार प्रेमीन शेट हांच्या हाजेरीन ह्या बाजाराचे उक्तावण जाले। 3 दीस चलपी ह्या बाजारात दिवचल आनी मय मतदारसंघ मेळून बायलांच्या गटांनी 60 स्टॉल मांडल्यात। सरकारी येवजण्यांचो लाभ घेवन बायलांनी स्वयंपूर्ण जावचे असो उलो आमदारांनी मारला। खूपशी बायलांचे आता स्टॉल केल्यात, तुम्ही खूप कडे गेलात, तुम्ही पणजे गेलात, भायरूय गेलात, बँगलोर गेले असं नाव जाणा आणि खूप फावटी तुम्ही सबंधी स्टॉलार असता पण धड एक फॅन नसता सारखो, वॉशरूम नसता आणि त्यामुळे ते अनकंजेस्टेड वे तुम्ही तुमचा धंदो करपाचो प्रयत्न करता। बेसिकली कितें तर तुमच्या जी एंटरप्राइज क्वालिटी प्रत्येक मनशान तुमची ना खंयची तरी एक बरी क्वालिटी असता आणि बायलां आमची म्हणतात ती इतली बरी आसा ताका सगळे कळटा। आता हांव कित्याक म्हणटा आमची बायलां बरी, खुबशी बायलां गव्हर्नमेंट जॉब करता पण तितल्या बरोबर ती घरय सांबाळटा, भुरग्यांचो अभ्यासूय सांबाळटा, जाल्यार खुबशी बायलां फक्त घरा आसता पण ते घर सांबाळटा, भुरग्यांचो अभ्यास सांबाळटात, सोशल ऑर्गनायझेशनात पार्टिसिपेट करतात। सो बेसिकली दे आर मल्टी टॅलेंटेड पण तांकां प्लॅटफॉर्म नसता। ताका एक बरो प्लॅटफॉर्म, एक कॉन्फिडंट प्लॅटफॉर्म, एक रिस्पेक्टफुल प्लॅटफॉर्म हांगा जे तुमकां जे सगळ्यांचे टेबलार दिल्ले आसात ती फ्री ऑफ कॉस्ट आसा। समृद्ध गोवा सुखी जावचो, आमच्या ह्या गोंयांत समृद्धी येतले जाल्यार आमच्यो महिला भगिनी सुखी आसपाक जाय हें तेंचें ध्येय आसा आनी आमच्या सरकारांतल्या सगळ्या घटकांचें हें ध्येय आसा की आमच्यो सगळ्यो महिला भगिनी बऱ्यो आसच्यो, सुखी आसच्यो आनी ताका लागून हें जें डेव्हलपमेंट नवीन डेव्हलपमेंट जें जायत आसा त्या डेव्हलपमेंटाक सगळ्या आयोजकांनी साथ दिल्ली आसा। गेल्या वर्साचो बाजार जालो तोच बाजार आयज ई बाजार म्हणून आमी कन्वर्ट केलो, म्हणजे ती सुदारणा जाल्ली आसा। आयज घर बसल्या आमी ऑर्डरी घेवंक शकता आनी माल विकूंक शकता। हितून समृद्धी येवपाक जी आमकां जी स्पीड मेळटा त्या स्पीडीन आमी आमचो फुडार घडोवंक। ही चवथीची उमेद कमी जायना पण आमचे कडेन टायम ना की टायमाक लागून ती आमकां चवथीची उमेद करपाक मेळना। ही उमेद ही सेल्फ हेल्प ग्रूप आमकां मदत करून भागोवपाक मदत करता। तांकां नेवऱ्यो जाय जाल्यार त्यो नेवऱ्यो आतां ह्या चवथीचो बाजार आसा थंय मेळटा, फाल्यां परवां माटोळेचें सामानूय मेळटलें। आतां सरकारान जर हें केलें की जाका टायम ना तेणें ऑनलायन ऑर्डर दिवपाची आनी ताका ऑनलायन नेवऱ्यो पावतल्यो अशी वेवस्था केल्या। सो आमकां टायम आसत ना आसत पूण चवथीची उमेद अजिबात कमी जावपाक जायना। हो चवथीचो बाजार असोच तुमी फुलयात, लोकांची चवथ फुलयात आनी तुमकां सगळ्यांक चवथीची बरो दिता, परबी दिता आनी म्हाजी दोन नदरां सकयल।